नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. बीजेपीचो मोदीचे गॅरंटीन भरिल्लो वजनदार 24 कॅरेट गोल्ड जाहीरनामो उजवाडाक. युवा शक्ती, नारी शक्ती, गरिबांचेर फोकस. यूसीसी एक राष्ट्र एक वेंचणूक. चंद्रार मनीस धाडपाचे भारताचे मिशन. गरिबांक फुडली 5 वर्सां राशन. 70 वर्सांवेल्या आयुष्मान स्कीम. जस्टिक कोड. हर घर पायपलायनांतल्यान घरगुती गॅस. गरिबांक फुकट लाईट आणि जनकल्याणाची गॅरंटी. भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है। अब इसको रोकना असंभव है। प्रत्येकाक 15 लाख दिता काळो पैसो हाडटा म्हूण सांगिल्ले दमडी ना. बीजेपीन बेकारी भत्तो दिता म्हूण सांगिल्लो तोवूय ना. पोकी गॅरंटी. बीजेपीचे जाहीरनाम्याचेर काँग्रेस आनी आरजीचे फुडारी उलयले. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष तानावडे म्हणटा जाहीरनामो विकसीत भारताचो संकल्प दाखयता. गोय बीजेपीचो जाहीरनामो खंय 25 एप्रिल मेरेन. मोदीच्या जाहीरनाम्याचेर काँग्रेस आनी आरजीची टिका. काँग्रेस म्हणटा 15 लाख दिता सांगिल्ले, काळो पैसो हाडटा सांगिल्ले, अजून मेरेन दमडी ना. 2014 दिल्लीची गॅरंटी खंय पावल्यो? तुम्ही लोकांक सांगिल्ले 15 लाख रुपये दितले, वर्साक 2 कोटी जॉब दितले. तुम्ही सांगिल्ली म्हारगाई आपूण नश्ट करतलो, पेट्रोल देंवयतलो, डिझल देंवयतलो, मागीर तुवें सांगिल्लें काला धन हाडटलो. अरे एक आणो आयिल्लो ना आज मेरेन. सो ह्यो सगळ्यो गॅरंटी खंय गेल्यो? आरजीचो मनोजी म्हणटा 15 लाख खंय गेले, बेकारी भत्तो दिता सांगिल्ले तोवूय ना. 2 कोटी नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगलेले, गोंयांक लागून स्पेशल स्टेटस सांगलेलो, गोंयच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो सांगलेले, गोंयच्या भुरग्यांक धंदे सांगलेले आनी स्वयंपूर्ण गोंय सांगलेले. विकसीत भारत विकसीत गोंय सांगलेले. सो हे जे नाटकां आसा पळय बीजेपीची लोकांक कळयली आहा, जुमलेबाजी कळयली आहा. 15 लाखूय येवंक ना, काला धनूय येवंक ना म्हणून. कित्याक हेच्या पयलीं जे मॅनिफेस्टो जाल्ले भुरग्यांक बेकारी भत्ता सुद्दां दिता म्हणून हेंच्यांनी सांगलेले, पूण ते बेकारी भत्त्याचेर कसलेच तेंच्यांनी फुडें गजाल करूंक ना.
तानावडे म्हणटा विकसित भारताचो संकल्प गोंय बीजेपीचो जाहीरनामो 25 एप्रिल मेरेन जाहीर जावये आनी तितून एडिशनल फोकस दवरिल्लो आसा की बाय 2047 आनी तातूंतल्यान मॅक्झिमम जे आमी म्हणटात विविध योजना ज्याचो लाभ मध्यमवर्गीय आसतले गरीब लोक आसतले त्या सगळ्यांक कसो मेळोवन दिवपाचो हें त्या हातून आसा आनी एक बरें विकसीत भारताची संकल्पना ही दोळ्या समोर दवरून केल्लो मॅनिफेस्टो आसा. सर स्टेटीचो मॅनिफेस्टोचे रिलीज कितें आसतलें स्टेटीचो मॅनिफेस्टो हाका आमी थर्ड फेजी निवडणूक आसा आमची आनी त्यामुळे 25 एप्रिलच्या दरम्यान केन्ना तरी आमचो स्टेटचो मॅनिफेस्टो रिलीज जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राज्यात ॲक्सिडेंट चालूच. बांबोळे महामार्गार मोटरसायकलीचे सेल्फ ॲक्सिडेंटात वेर्णा काम करपी मूळ आसामाचे 2 जाण सोंपले. ॲक्सिडेंट जाताच मोटरसायकलवालो अच्युत गोगोय आगताक सोंपलो. बरोबरचो पप्पू गोगोय जखमी जाल्लो. जीएमसीत उपचार चालू आसतना सोंपलो. खलपान केंद्रीय मंत्री आसतना मांद्रे खातीर कांयच करूंक ना. केल्ले जाल्यार मांद्रे इतले फाटीं उरचे नाशिल्ले मुख्यमंत्र्याचो आरोप. जिताक बरोबर घेवन मुख्यमंत्र्यान लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर मांद्र्या सभा घेतली. लोकांक दिल्ली आश्वासनां पूर्ण जावंक ट्रिपल इंजिन सरकार आसचें पडटा. उत्तर गोंयांत बीजेपी लाखावर मार्जीन दवरून जिखता. मुख्यमंत्र्याक विस्वास. खलपान केंद्रीय मंत्री आसतना मांद्र्या खातीर कांयच करूंक ना. केल्ले जाल्यार मांद्रे इतले फाटीं उरचे नाशिल्ले. मुख्यमंत्री मांद्र्या सभेत उलयलो. प्रत्येकाची वोटींग पंचायतीक 90% तरी करता म्हळ्यार आमच्या दिनाक 85% करता 90 म्हणना 85% वोटींग करचे भितरले 80% वोटींग हे भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक दिवचे म्हाका खबर आसा. म्हाका धरला पेडण्या तालुक्यांतलो तरी आसतना हांव सांगता की काँग्रेसीन कांयच करूं ना आनी इवन दो खलप जेन्ना सत्तेर आसलो तेन्नाय तरी कांयच करूं ना. केल्ले आसत जाल्यार मांद्रा इतके फाटीं उरचे नासले. म्हाका खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट पेडण्या तालुक्याचो तेन्नाय जावपाक जाय आशिल्लो. आज हो जर सांगता आसा ताका स्पश्ट सांगता पेडण्या तालुक्या खातीर 2 मोठे प्रोजेक्ट केंद्र सरकारान दिले जाल्यार मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट दिलो आयुष हॉस्पिटल दिले. लोकांक दिल्ली आश्वासनां पूर्ण करपाक ट्रिपल इंजिन सरकार आसचें पडटा. 5 वर्सांच्या टेन्युरान आपल्या मतदाराक दिल्ले आश्वासन पूर्ण करप हें आमचें सगळ्यांचें काम आनी तें जावपाक जाय म्हणून मागीर आमी सगळ्यांनाच प्रयत्न करता जातले कशें जातले आसत जाल्यार एक तर ते पंचायतीच्या फंडांतल्यान जावपाक जाय. दुसरें गोवोरमेंटांतल्या फंडांतल्यान जावपाक जाय. तिसरें सेंट्रलांतल्या फंडांतल्यान जावपाक जाय. आनी हे सगळे जर जातले आसत जाल्यार डबल ट्रिपल इंजिनाचें सरकार आसचें पडटा. ट्रिपल इंजिनाचें सरकार सांगता आसतना केंद्रांतलें सरकार राज्यांतलें सरकार आनी पंचायतींतलें सरकार जर इन लायन आसत जाल्यार ते स्पिडीन जाता. उत्तर गोंयांत बीजेपी 1 लाखा परस चड मतां घेवन जिखता. मुख्यमंत्र्याक विश्वास. 100% आमी उत्तर गोंयांत 1 लाखापेक्षा चड मताधिक्यान जिखता. ओके पूर्ण उत्तर गोंयांत हांव भोंवत आसा. सगळ्यांच्या कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीचो म्हजो संपर्क आसा. ताची 1 लाखापेक्षा चड मार्जिनान आमी उत्तर गोंयांत जिखता. बरोवन दवर. प्रुडंटा खातीर मकबूल म्हाळगेमणी. इराणान ताबो मेळिल्ल्या पोर्तुगीज फ्लॅग्ड MSC एरीज बोटीवेल्या 17 भारतीयांक सोडात म्हूण भारताचो विदेश वेव्हार मंत्री जयशंकरान इराणच्या विदेश वेव्हार मंत्र्याकडेन मागला. इराण इस्रायलाचे गॅराचे फाटभुंयेर भारत परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा. भारतीय दूतावास भारतीयांचे संपर्कात आसा. विदेश मंत्रालयान सांगला. आरजीचे दोनूय उमेदवार 18 एप्रिलाक उमेदवारी अर्ज भरतले. आरजी मुखेली उत्तर गोंयचो उमेदवार मनोज परबान जाहीर केले. ताचो पणजेत प्रचार. बायलांचे इशू समजून घेवपाचो आरजी खंय यत्न करता. दक्षिणेच्या रुबर्ट परेराचो वास्कोत प्रचार. गोंयकारांचो खंय नोकऱ्यांचो इशू महत्वाचो. बरेच लोक थंय पावना स्पेशली लेडीज पावना आनी आमी डोर टू डोर सकाळचे चालू करता. तेजें रिजन इतलेंच कारण की प्रत्येक जेन्ना घरान जेन्ना आमी वयता तेन्ना कोण ना कोण बायल थंयसर घरान आमकां मेळटा आनी तिच्या कडेन आमकां इंटरॅक्ट करपाक मेळटा. तिचे प्रॉब्लम अंडरस्टँड करपाक मेळटा. काल आमी अशेंच भोंवताले तेन्ना 3-4 बायलांनी आमकां प्रॉब्लम सांगले की तेंची घरां मोडपाक पावले. तेंच्यांनी पंचायतीन फायली घातलेले आसा घर हें रिपेरिंगाक. पूण तेंचे आतां 6 म्हयने कोणाचे देड वर्स जाले. पंचायतीन ते फक्त वयतात फावटी मारता येतात फावटी मारता येता. अशी परिस्थिती आसा की तेंकां जे हें मेळपाक जाय स्कीम मेळपाक जाय पयशे मेळपाक जाय ते पयशे मेळले ना. नॉमिनेशन आमचे चड करून 18 तारीख आसतले.
18 तारखेक आमचे दोनूय नॉमिनेशन फॉर्म भरपाची म्हणून सध्या तरी आमचे डिसायड जाल्लें आसा. गोंय हें नंबर 1 जाल्लें आसा अनएम्प्लॉयमेंटाक. आतां ही लज दिसपाक जाय डबल इंजीन जेन्ना म्हणटा गोंयानूय बीजेपी सेंटराकूय बीजेपी हे नारे व्हडले व्हडले लागता. मात अनएम्प्लॉयमेंट बाबतींत जो बीजेपी सरकार आसा तो फेल जाल्लो आसा, टोटल फेल. कित्याक कितल्याय तेंच्यांनी सांगो की आयज आमच्या गोंयकारांक काम मेळना अशें न्हू की हांगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूं ना, एम्प्लॉयमेंटाची हें ना, फेसिलिटी ना. एम्प्लॉयमेंटाची सगळी फेसिलिटी आसा, कारण सगळे जे इन्स्टिट्यूट्स आसा, इंडस्ट्रीज आसा ह्यो सगळ्यो गोंयांत आसा, पोर्ट्स आसा, हांगा कितल्योश्यो बोटी लागता. सो इतले एम्प्लॉयमेंट नुस्त्याचो वेव्हार आसा, सो इतलो वेव्हार आसून बसून आमकां हांगा धंद्याचो जावं काम मेळना. आज 5 वर्सां भुरग्यांचे मर्डर जाता, रेप जाता आनी तुम नारी शक्ती म्हणून तुमकां लॉस दिसलोली आनी म्हाका दिसना कितकोन ती नारी शक्ती आनी तुमचे फाटल्यान ते बायल कितकोन धांवतात त्यो. लॉस दिसता आमकां आमचे माय भुंयचेर, गोंयचे माय भुंयचेर आमी केन्ना रेप म्हणून आयकना, केन्ना मर्डर म्हणून आयकना. पूण आयज हे बायल येता आनी तांकां लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता आनी तांकां विचारपाचो कांय ना. आनी हेजो इफेक्ट आमच्या भुरग्यांचेर पडटा. हे ते कोत्ताय की आयज भुरगे आमचे चिंततात घोडी हेजे मुखार आमच्या भुरग्यांक इफेक्ट पडून ते असली स्टेप घेवपाक शकतात. म्हापसा अर्बनाचेर चर्चा करपाची श्रीपाद भाऊची चॅलेंज खलपान घेतली. खंयच्या इश्यूचेर उलोवपाची तयारी, भाऊ तयार आसा खलपाचो प्रस्न. आपणे भाऊक चॅलेंज दिल्ली ती ताणें घेवंक ना, उफराटी दिली अशें तो उलयलो. इंडिया अलायन्साचो सांखळे प्रचार. खलप म्हणटा 40-50 हजार मतांनी जैत निश्चित. 1999 हे जी निवडणूक तो आनी हांव आशिल्लो, खलप आनी हांव लढटाले आनी लोकांनी रिजल्ट दिल्ली ताका 1999 हरयलो. ते फाटल्या विशयांनी फुडें कित्याक जर ताजें कितें आशिल्लें जाल्यार लोक निवडून दितले आशिल्ले, ताचें कांय ना म्हणून ताका लोकांनी ताका हरयलो आनी विशय सोंपलो. आनी डिस्कस करपाची कांय गरज ना ताजेर. आनी डिस्कसूच करपाक जाल्यार आज जे ज्वलंत इश्यू आसा म्हापसा अर्बन बँके सारके लोकांचे लाखो रुपया ज्याक लोकांक त्रासान पडल्यात ताजेर चर्चा करपाची गरज आसा. तांकां ते पयशे बेगिना बेगीन मेळोवन दिवपाची गरज आसा. ज्याचे चुकून वेळ जाला हें करपाची गरज आसा अशें ताका सांगलें. हांव भाऊक चॅलेंज दिता, तूं वाद करपाक म्हजे कडेन यो, जाय थंय यो. खरें म्हळ्यार भाऊक हांवें पयलें आव्हान दिल्लें. सुरवातेन जेन्ना भाऊन सांगलें की 99 सालान रमाकांत खलप मंत्री आसतना आपण तो डिफीट केल्लो म्हणून चुकीचें विधान केलें. हांवें ताका आठवण करून गेली हें चुकीचें तुजें विधान आसा. आनी फुडें ताणें विधान केल्लें की आपणें 25 वर्सांत जें कार्य केलां तेची तोड कोणाकूच लागची ना म्हणून ताका हांवें दिल्लें ताका की यो तोंडी आमी उलोवया. रमाकांत खलप मंत्रिमंडळांत मंत्री म्हणून 18 म्हयने दिल्लीचो आनी भाऊ तुमी 25 वर्सां हेचो तौलोलीक चर्चा करुया. आनी जनतेक ठरोवनी न्ही, त्याने ते आव्हान स्विकारूंक ना. उलटें आव्हान दिलें कितें बँके बद्दल न्ही खंयचोय विशय जो आसा त्या विशयाचेर चर्चा करपाक कोणाय बरोबर खंय तयार आसा, खंयच्याय स्थितीन, खंयच्या परिस्थितीन, खंयच्याय स्थळाचेर तयार आसा. घेता आश्वासन ते. पर्रा साळगांव रस्त्याचेर कदंबाचो सेल्फ एक्सिडेंट. ड्रायव्हराचो कंट्रोल वचून बस रस्तो सोडून शेतात पावली. बसीत 7 पॅसेंजर आशिल्ले, सगळे सेफ. बस थारोवंक एकल्यान खंय अचानक हात घालो. ड्रायव्हरान सोमतोच ब्रेक मारलो तेन्ना बस स्कीड जावन भायर गेली. वराक आमी म्हापशेच्यान कलंगूट येताले तेन्ना प्लस तेचेर गाडी स्पीड जाली आनी स्टेरिंग लॉक जावन गाडी भायर पडली. कोणाक इंजरी इंजरी कोणाक काय जावना. कितके जाण आसले पॅसेंजर? 7 पॅसेंजर. टोटल कितले आसले? 7 पॅसेंजर. लागला पॅसेंजर कोणाकूच काय कोण कोण पॅसेंजर आसले? भुरगीं जाणटीं? जाणटीच सगळीं जाणटी आसले. आनी तूं खंयसून वयताले? म्हापशेच्यान कलंगूट. म्हापशेच्यान कलंगूट वयताले. एक्सिडंट कितल्यांक हो? 6:45 वरांक. 6:45 मागीर कितें जालें? थंयसून येताना एकटो पॅसेंजर थंय रावल्लो. ओके, बस स्टॉपार एकदम हांगा हो बस स्टॉप हांगा रावल्लो. तेणी एकदम म्हाका दिसता तेणी एकदम हात दाखयलो गाडी आनी एकदम ब्रेक मारलो. तो गाडी रेम्बुलन्साचेर स्पीड जावन स्टेरिंगाचेर कंट्रोल सुटलो, गाडी भायर गेली. ओके, फाटल्यान फुडल्यान कितें आनी गाडयो आसल्यो? ना, गाडी वचून कांयच नासली. हितून इंजरी कोणाक काय ना? कोणाकूच जावना. आतां ड्रायव्हर खंय? ड्रायव्हराक म्हापसा आपयला. म्हापसा पुलीस स्टेशनार पळयता. बीजेपीन उत्तर गोंयच्या उमेदवाराचो पराभव मानून घेतलो काय म्हूण हळडोणचो आमदार कार्लोस फेरेराचो प्रस्न. बीजेपीचोच मंत्री उलयला ताचे वयल्यान खंय स्पश्ट. उत्तर गोंयांत कांय इश्यू आसात, दक्षिण गोंयची उमेदवार तरी सहज जिखता म्हूण दाबोळेचो आमदार मंत्री मावीन उलयल्लो. उत्तरानूय म्हाका दिसता चित्र क्लियर आसा.
थोडेशे वीक पॉयंट आसा ते आमी कितें ते उलयला आनी ते कशे कोण वयतले कवर अप करतले. कॅम्पेन तशी बिल्डअप जावन दोनी सीट म्हाका दिसता कम्फर्टेबल विन आसतली. हांव गोडी सावथा आसा म्हूण हांव मातशें बायस्ड आसपाक शकता, बट हांव खात्रेन सांगता सावथ सीट तरी आमी जिखले. तुम्ही ऐकला एक मंत्री पासून आसा गोंयचो, त्याने म्हणला ते साऊथ गोवाचे कॅन्डिडेट मंत्री जातले म्हणून निवडून येयले. म्हणला ते एक्सेप्टिंग डिफीट ऑफ नॉर्थ कॅन्डिडेट. पणजी सेंट्रल लायब्ररींतली AC 1,79,00,000 मोडून निमाणे जाग्यार घातल्या. 2011 AC बसयल्ल्यो, ते उपरांत सारके मेंटेनन्स जावंक नाशिल्ली. आतां खंय PWD वरवीं काम केलां, कांय नव्यो बसयल्यात. 1 वर्साची वॉरंटी आसा. उपरांत कॉन्ट्रॅक्ट दिवन मेंटेन करतले. कला संस्कृती संचालक सगुण वेळीप उलयलो. इश्यू चलतालो म्हणजेच GSIDCन आमकां ती बांदून दिल्ली 2011 इन्स्टॉल करून दिल्ली. तेंची मागीर इतली वर्सां जाली म्हणटकीर तेजो मातसो मेंटेनन्स आमकां हें जावपाक लागलो, प्रॉब्लेम जावपाक लागलो. सो त्या खातीर आमी ती आतां फुल्ली इनडोर युनिट्स आनी आउटडोर युनिट्स आसा, सो ते न्यू घालपाचो प्रयत्न केल्लो आनी तितून आमी तें काम PWDक दिवन आतां PWDन तें काम कंप्लीट केल्लें आसा. हे मेंटेनन्स म्हणजेच आतां न्यू पार्ट्स घेतल्यात. आउटडोर युनिट्स आमी 32 आउटडोर युनिट्स घेतलेले आसा, सो तेजे 1 वर्साची तेंची वॉरंटी आसा. सो तेज्या नंतर आमी मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसा पळय, सो तो सायन जातलो. आनी इनडोर युनिट्स आसा, सो तेंचे आमी आतां ते सगळे मेंटेनन्सा खातीर AMC करून फुडें तेजी मेंटेनन्स चालू उरतले. बुक्सांक डॅमेज तशी चड जाली ना, पूण आमी तेंची काळजी घेतलेली. सो एप्रॉक्सिमेटली अरावंड 1.79 crores आमी तें काम केल्लें. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.